आयज ग्रामसभा एकदम बरी जाली. लोकांचे जे प्रपोजल आसले ते आमी आयकले आनी सगळे मान करून घेतले. जे मेन मुद्दो आसलो तो आमचो एक युनिटी मला तो विशयाची बॅरिकेड घातला ती काडपाचो विशय आसला. तेजेर आमी इन्स्पेक्शन डेट म्हाका सांगलें कित्याक की एक आमी डिपार्टमेंटाक टुरिजम डिपार्टमेंट आसा ताका आमी एक नोटीस काडटा की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. तेजेर जॉयंट आतां बुधवार ताका नोटीस धाडटलो आनी केन्ना डेट घेवन ताका जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी करपाचो प्रयत्न करतलो ताका सांगलेलें आसा. आणि विलेजर्सांचे हे आशिल्ले की त्या जाग्यार ट्री प्लांटेशन करूया. हय आमी तेवूय आतां कित्याक लागून आमी बजेट दवरलेलो आसा. आयज बजेटूय पास जालें आमचें आनी आमी की अमके ट्री प्लांटेशनाला बजेट दवरलें ते आमी बजेट युटिलायज करतले. पूण बजेटीचे फक्त 10 to 15% यूज जाता म्हणून ना ना कशी आहा गजाली पळय. आतां 15 फायनान्स आमी लास्ट टायम 4 कोटी आसलो आनी एका 5 कोटी केला आनी आतां आमी फाल्यां आमची टेंडरींग आसा. म्हणजे एक कोटीची आमी कामां घेतलेली आसा. ती फाल्यां टेंडरींग घातली 15 कामां घेतलेली आसा. ती आमी काबार म्हणजे 1 कोटी काबार जातलो. मागीर रोखडोच आतां आमी दुसरो मागीर गार्बेजीकूय आसा म्हणजे डिफरंट आसा. तो बजेट आमी इन्क्रीज करून घेतला आनी डिसिल्डिंग जावं म्हणजे बुश कटींग जावं म्हणजे तो टोटल इतको आमी इन्क्रीज करून घेतला आनी तिका सांगलेलें आहा की जो फुडलो येता तो आमी हो बजेट आमी युटिलायज करतलो म्हणून सांगलेलें आसा. आता जुलयचो म्हणजे अजून प्री मन्सून कामां ना जावना. प्री मन्सून झालेलें आसा. पळय तेच तुका सांगता कितें आतां जे थोड्यांक आतां पेमेंट बीन दिवकूच ना. ते आतां कोण आतां आमच्या लोकांनी डिसिल्डिंग केलेले आहा तेंचे आमी आतां करून कोणाक पेमेंट अजून पावोंकूच ना. तो आतां बॅलन्स तसो दिसता. आनी तुका सांगलें ना आतां 1 कोटीची आमी कामां घेतलेली आसा. आतां परतून कामां घेवपाचीं आसा. परतून आतां आमी डेव्हलपमेंटाची कामां घेवपाची आसा. गार्बेज कलेक्शन कितें टेंडर काडला. टेंडरींग चालू आहा इन प्रोसेस आसा. टेंडरींग आतां कित्याक लागून गार्बेजो इश्यू मोठो विशय आहा गांवचो पूण तेजेर आमी डिस्कशन करून आमी बीडीओक इन्फॉर्म करून टेंडरींग टेंडरींग घातली. हे टेंडरींग घातली गार्बेज आतां कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो टेंडरींग विशयाचेर जातलो. विलेजर्सान हे सांगल्या की तुमी सुद्दां बॉयकॉट करा आमदाराक कित्याक म्हणजे 3 वर्सांनी तुमी आमदाराक आपयता आमदार येना तुमकां मान दिना आमदार. आयज आमी आमदाराक इन्फॉर्म केलें आनी आमदारान आमकां सांगलेलें आसा की तेजे आयज मामेचो बर्थडे आनी तेजो फाल्यां बर्थडे ज्या ज्या 3 वर्साचे आयको सांगता आयज ताका मिनिटेन 22 येयलो म्हणटा ना पळय ते आतां कशें सांगू. आतां आमी ताका जे ग्रामसभेक आहा ताका आमी धाडटात लेटर ताका ते प्रमाणे लेटर केलेलें आसा. पण आतांच लागून आतां फावंडेशन स्टोन थंय येवपाचो आसा कित्याक म्हाका रावलेलो आसा की तेणी प्रोग्राम केलेलो आसा की अमके अमके जाग्यार जे फावंडेशन स्टोन घालपाचो आसा तर तेणी आतां म्हाका आणि हे केला म्हणजे एकूच काम चिंबेल कित्याक आयच्या चिंबेल न्हू हे जे आयज तिने उद्घाटन दवरलां हे चिंबलाचेर दवरलां. तशें चिंबला कामां केलेली आसा ना चिंबलान कामां करूंक ना काम केलेलें आसा थंय. आनी आयच्या दिसाची जो तेणी शेड्यूल केलेलो आसा की अमक्या टायमार अमके जातले अमक्या टायमार करून आयच्या शेड्यूलार चिंबला एकूच आसा मेर्शे आनी सांताक्रूज आसा. तेणी ओल्ड सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी कामां केलेली आयज संदे मनसुनान हॉट मिक्सिंग तुका सांग ना कित्याक ते हो आयच्यान करतलो म्हणजे आतां चवथ जावन काम चालू करतले म्हणजे ड्रेनेजी घेतले हॉट मिक्सिंग घातलें की आयज आतां फाल्यां जातलें पळय टेंडरींग आसा जावचें पडटा. टेंडर जालोलो आहा म्हणटा आयज बर्थडेच्या निमित्तान तेणी आयज तो फावंडेशन स्टोन दवरलेलो आसा. पूण एकूच काम दिसता तोयर काम केलं हे सगळे म्हणटा तोयर एकूच काम केला म्हणून. काम ते तुका सांगता आतां जी कामां पळय हांव तुका सांगना की ओवरऑल तेजे कामाचे तेजे बजेट त्या प्रमाणे कामां केलेलीं आसा. आनी आमच्या पंचायत बजेट कामां आमी केलेली आसा तशी झडपीन केलेली आसा. एमएलएन तुमच्या विलेजीन केले चिंबेल विलेजीन केले प्रपोजल दिलेले आसा तेजे करतले. प्रपोजल दिलेले आसा ताका आनी काम चालू आहा तेजें. आणि तो पत्र्यान इशू केन्ना सांगला ना तुमकां आतां बुधवार आमी नोटीस काडटली आनी नोटीस करून आमी डिपार्टमेंटाक जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचो आमी सगळ्यांक सांगलेलें. आयज ग्रामसभेक आमी सगळ्यांक सांगला की जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी करतले म्हणून. कितें डिस्कशन जालें. पळय आयज जी ग्रामसभा आसली एडजंट ग्रामसभा जी मेन एडजंट जाल्ली ती 2 महिन्यांनी सरपंचांनी ग्रामसभा घेतलेली आहा. सो ते तितून मेन मुद्दो आसलो तो आमचो युनिटी मॉल आनी ते प्रोजेक्ट सायट आहा ती तयार लेखाची ती तेका लागून आमी दारेर धरले पंचायती की तुमचे कडेन 1.5 कोटी सुमार फंड आहा जो GTDCचो ते तुमी यूज कित्याक करिना आनी इतलो टायम तुमी कित्याक काडटा. कित्याक आमी कलेक्टरे कडेन आंदोलन केलें परत येत आमकां बॅटल करची पडटा म्हणून सो आमी रेजोल्युशन पास केला की बेगीच्या बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून सरपंचान सांगला. फाल्यां तेंची बोर्ड फोर्टनायट मिटींग आहा बुधवारा नोटीस काडटले आनी आमी 10 तारखेची डेडलायन दिल्या तेच्या भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक ते स्ट्रक्चर काडटले जाल्यार तेका पयलीं इन्स्पेक्शन करचें पडटा. सेक्शन 82च्या अंडर नोटीस दिवचें पडटा. नोटीस दितकीर मागीर तुका शोकोस नोटीस काडची पडटा. असो प्रोसेस असो फूल प्रोसेस आसा. सो तो प्रोसेस जातकीरूच आमी ते आमकां एंट्री मेळटली हे करपाक. तेच आदेशाच्यान सरपंचान एक एश्युरन्स दिला की 15 तारखेक थंयसर तो झाडां रावपाक आमकां जो फंड आहा 80,000 तो दिवपाक तो रेडी आसा. तेज्या पयलीं हे जावपाक जाय म्हणून सरपंच अशें एश्युरन्स दिल्ले आसा. आतां सरपंचाचें सरकार आयकतलो काय ना तें दुसरी बाजू आहा. पण आमी सरकाराक आनी BJP सरकाराक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ले आहा की आमचे तय आमकां जाय. कित्याक 4 तारीख परत एक रिसर्वे जावपाचो आहा आनी तयाची जागाची डिमार्केशन आनी ऑनलायन फिजिकल आनी ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जावपाचें आहा. सो तेज्या पयलीं हे जावपाक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिला सरकाराक आमी तेंचे BJPचे ऑफिसूय थंय येता आनी ते
तेजेर मेजरमेंट घेतलेले आहा आनी ते तेंच्यांनी कॅचमेंट एरियान दाखयल्ले आसा. मग तेका आमी ठामपणे सरकाराकूच चेतावणी दिता की तेजेरूय आमची नजर आसा. जर तुमी आमचे कडेन फकाणां करता तर तेजेर आमी पंचायतीक धारेर धरून सगळे तेचे परमिशन्स तेवूय तेजेर आमगे तेंचो अभ्यास चालू आसा. मात ते सांगून गांवकारांनी एका मतान ते सांगला की आमकां बेगीनच्या बेगीन पत्रे काडपाक जाय म्हणून. दुसरो मुद्दो आसलो तो म्हणजे एक मेगा प्रोजेक्ट अडवलपाल करायचो. थंयसर तो विलेजीन इतलो डेंजरस मेगा प्रोजेक्ट आहा की तो तेणी घरात दाखोवंक ना आनी जी देवळां आसा जो मेन रोड आहा चिंबला पंचायत तोवूय तेणी सारको दाखोवंक ना आनी ही कितकीशी वर्सां जालीं हे चलता. तेगेरूय आमी सरपंचान सांगला ते काम बंद आहा. आतां सरपंचान सांगला की तो बिल्डरा कडसून डिस्कशन करून तो विलेजरांक बेगीनच्या बेगीन आपयतलो आनी तो बिल्डरांनी विलेजरांचेर कंप्लेन घातला. सो ते कशें जावंक शकता. एका वाटेन आमी पळयता की सरकार इल्लिगल घरां आहा ती रेग्युलायज करता. ह्या वाटेन आतां एक बिल्डर येयला आनी तो विलेजरांचे ट्रायबल लोक तेंगेर हे घालता म्हणून आमी डिसिजन घेतलेल्या. तिसरें आनी एक मेन डिसिजन आहा आनी आमी सांगलेलें आयज फाल्यां रुदोल्फ फेर्नांडीस जो आमचो आहा MLA आहा जेका लोक थोडे लोक बाबा म्हणटा आनी तेका आमी मोगान रुद्रप्पा म्हणटा. तेजो फाल्यां बर्थडे आहा म्हणून तेका आमी इन्वायट केल्ले. पण लज नासलेले MLA वारंवार आतां 4 वर्सां जालीं एकूय दीस ग्रामसभेक येना. कित्याक भिता तें खबर ना. आतां 2 किलोमिटर सोडून तो इंदिरानगरान आत्तां येवपाचो आसा आनी सरपंच बेगीन गेलो अशें आमकां न्यूज कळ्ळा म्हण थंयसर तेका हें करपाक. सो कसलें तरी इनॉग्रेशन करता कळटा. कितें इनॉग्रेशन करता, कोणाच्या पयशांनी करता, खंयचो रोड करता तें आमकां कांय खबर ना. आनी जी लिस्ट एक आवट जाला सर्क्युलेट जाला 12 कामां तितूंतली चडशीं कामां सांताक्रूज आनी मेर्शे आहा. जेन्ना वोट मागोंक येता जेन्ना कितें करूं तो चिमणानूच दिसता. तो स्पेशली इंदिरानगरान दिसता, शिरेन दिसता, हे सायडीक रिबांदर दिसता. मागीर जेन्ना कामां करपाचें आसता, डेवलपमेंट करपाचें आसता तेन्ना ताका चिमोलकार दिसना आनी चिमोलकार ताका दिसना आनी चिमोलकाराक ग्रांटेड देता. म्हणून आयज चिमोलकारान एक मतान एक ठराव घेतला की चिमोलकार रुदोल्फ फेर्नांडीसाक बॉयकॉट करतले, तेजे डेवलपमेंट बॉयकॉट करतले. आनी चिंबला पंचायतीकूय सांगला तुमी ऑफिशियल तेजे जे इनॉग्रेशन आसा काम आहा ते बॉयकॉट करून. आनी बाकीचे मुद्दे आसले तेगेर बजेटाचेर मुद्दो आहा 5 कोटीचो बजेट तितूंतले हार्डली 1 कोटी स्पेंड जाता. सो अशें आमी तेका धारेर धरलेले आसा आनी ग्रामसभा बरी जाली आनी खुबशे डिस्कस जाले इश्यू आनी आमी आतां फुडली नजर आसा. मात एक तुमच्या मार्फत सांगता जी लढाई आहा तयार लेखाची पंचायतीन चालूच आहा आमची. सायड बाय सायड आमी अनावन्स केली. कलेक्टराक 7 दीस दिल्ले ते 7 दीस सोंपला. तेगेर आमची ऑलरेडी काल पयर मिटींग जालेली आसा. सो आमचो फुडलो प्रोग्राम तुका रोखडोच कळटलो. ग्रामसभा जे आसा पळय काय जे वयले आतां ते युनिटी मॉला खातीर जे पत्रे बी लायिल्ले पळय आतल्या फाटल्या ग्रामसभेक आमी रिजोल्युशन घेतलेलें की हेका आसा UDDCक आसा तांकां ते हें करपा खातीर ते पत्रे काडपा खातीर लावचे म्हणून कळ्ळें न्ही. सो आनी तांकां कितें सांगलेलें की तुमी जे हें आसा कळ्ळें न्ही एक्शन कित्याक घेवंक ना अजून. ते म्हणटा आमी लेटर धाडलेलें तेंच्यांनी आमकां कांय रिस्पॉन्स दिवंक ना. अशें जर आसा जाल्यार आतां तांकां सांगलां सगळ्यांनी आतां एक रिजोल्युशन आतां घेतला की 7 दिसाचो टायम दिवन हेंचे कडेन पंचायती कडेन आमचे तेंचे हेजे पळय टॅक्साचे पयशे भरलेले आसा पळय काय न्हू त्या पयशांनी हे करून काडच्या खर्च करून तें करून काडचें म्हणून तें कळ्ळें न्हू. कारण कलेक्टराक आमी सांगलें कलेक्टर म्हणटा कितें आपलो तितून कांय रोल नासलो आपूण फक्त तेन्ना मध्यस्थी करपाक आसलो जेन्ना हें मिटलां तेन्ना कळ्ळें न्ही. सो कलेक्टरूय कांय काना मनार घेना बाबा म्हणटकच हो एक इशू जालो. आनी दुसरो आतां आमी कितें केल्लें आसा एक मेजर इशू जो आसा ते बजेटाचे जे आसा न्हू 5-5 करोडाचे हें आतां बजेट करता आनी तितून तो 1 करोडूय तितून तो खर्च जायना उरता आनी ताका लागून गांवची कामां उरता न्ही बाबू. मागीर तिसरो जो सामको म्हत्वाचो जो आसा पळय काय न्हू 39A खातीर जे आख्ख्या गोंयभर जो पळय तो आतां हें चल्लेलो आसा एज्युटेशनां चल्लेलें आसा आनी अनेक पंचायतींनी कितें घेतलेलें आसा रिजोल्युशन ठराव घेतलेलो आसा की आमकां तें 39A जे आसा जे आमचे सगळे दोंगर म्हण रानां म्हण सगळें जे नेचर ऑफ द लँड सगळो चेंज करता सेटलमेंट झोनान घालता ताका आमचो तें कलमूच आसा तें 39A आसा तें रद्द करचें अशें आतां आमी सगळ्यांनी एक मतान सगळ्यांनी कितें घेतलेलें आसा रिजोल्युशन घेतलेलें आसा तें आमचें मेजर कळ्ळें न्ही. बाकीचे डेवलपमेंटाचे आनी ते चालू आसा हांगासर कितें ते सांगता आमी डेवलपमेंट केला आनी कितें केला तेजेर ती आतां सगळी डिबेट चल्लेली आसा कळ्ळें. आनी तो MRS प्लांटाचेर कितें जालां डिस्कशन प्लांटाचेर ते तांकांच खबर कळ्ळें ते कितें करता आनी ते खंय हें करता शिफ्ट करता आनी कितें करता तें कांय तो सांगना. आनी त्याच बरोबर MLAन जे कितें आयज तेजो बर्थडे आसा तेज्या निमतान तरी कांय हें आसा फक्त एकूच काम आसा तें चिंबलचें आसा कळ्ळें न्हू. आनी पावसान सुद्दां आतां हॉट मिक्स घालपाचो हो प्रकार कितें काय कळना तें आयज तेणी काम दाखयल्लें आसा
आपल्या ह्याच्यात पूण ते इन्वायट केलो न्ही ग्रामसभेक तर कित्याक येवंक तो ना येवंक ना तो म्हणटा आपल्याक आयज आपलो म्हत्वाचो दीस आसा कळ्ळें न्ही अशें तेणी लेटर धाडलें कळ्ळें न्ही आनी आपूण मागीर फुडें आपूण येता म्हणून अशें हें आसा पूण आयची हें आसा ती खूब वादळी हें जाली अजून चालू आसा कळ्ळें न्ही